भोव मोगाचनो तुमकां म्हजे प्रणाम आनी नमान. दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आमी सांगाता मेळटा. हो मागण्याचो वेळ आमी सांतिसेम त्रिंदादीक मान करून आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो, तुमचे सोवें आसो. आमी मागण्याक सांगाता मेळटा आसतना आमकां देवाचो अनुभव जाता. सर्वेस्पर देवाचो अनुभव जाता आसतना आमी देवाच्या मोगांत एकवटता. देखून मोगाच्या उतरांनी देवा लागीं आमी उलोवया. हें गीत आमी गावया. तुजो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता, तुका अर्गां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रार्थुया. भोव मंगळा सर्गीचे बापा, आमकां परतून परतून तुज्या वैभवाचो आनी तुज्या महिमेचो अनुभव तूं आमकां दिताय. सांत तोमासाक तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय जिवंतपणाचो अनुभव दिल्ल्या वेळार ताणें मारलेली ती बोब, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. पळय बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे रुपांतराचो अनुभव ताच्या मोगाच्या शिसांक पेद्रूक, जुवांक आनी जाकोबाक तुवें दिलोय. आनी देखून ते व्हडा आनंदान भरले आनी म्हणाले, सोमिया आमी हांगासर रावचें कितलें बरें. पळय बापा, आमकां परतून परतून तुजो दैवीक अनुभव आमकां दी. आनी त्या अनुभवान जस आमी रावचें कितलें बरें, त्या अनुभवा काल हे संवसारी आमी जिवीत जियेशें कर. नाजाल्यार बापा आमकां रक्तमासाच्यो वंदवणी आमकां वेडो घालतात आनी तांचे तावन सुखारी मारूंक, तांचे तावन मेकळे जावंक आमकां जायना बापा. परतून परतून बापा तुज्या वैभवाचो अनुभव आमकां दी, तुज्या महिमेचो अनुभव आमकां दी, पवित्र आत्म्याचो अभिशेकाचो अनुभव आमकां दी बापा. सोमिया जेजूचें पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव आमी जोडिशें कर आनी आमचेच रुपांतरपण तूं निरंतरी करनासाय आनी सरकार तें पंथा पावयताय बापा. हो भावार्थाचो भरवोसो आमकां तूं लाभय. दिव्यावाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घालन, तांचे मदें पिडेस्तांक गूण कर बापा. तांकां सोसूं जायना ती दूख आसा बापा, सोसूं जायना सर, रडतात ती बापा, दुखां गळयतात बापा. तांचे दुखां बसून काड, तांकां बुजय बापा. विशेश जावन त्या कॅन्सर पिडेस्तांक गांठी दूख जावन चलोंक जायनातल्यांक, दोंपरा गांठी अस्कत जाल्यात, पांयांचे हाडां वाडल्यांत, वय ताळवो हुलपाता आनी थोड्यांक पेंकट दूख बापा, हेंकटाची हाडां जाल्ल्यान आनी थोड्यांक पाठीच्या कण्याची जायते हाडां कुडके जाल्यान, ह्या कुंभू जाल्यान. विशेष पाठीच्या कण्याचे दुखी वरेन कांयच काम करूं जायना बापा. भुजांची दूख आसा, भावळे हात वयर सकला करूं जायनात. ह्या गोमटेची हाडां स्पॉन्डिलायटीस जावन अस्कत जाल्यात बापा. बापा तांची काकूत कर बापा. विविध तरांचे कॅन्सर आसा वय बापा, कॉलॉन कॅन्सर, आनकिडीचें कॅन्सर, थोड्यांक लिव्हराचें आनी थोड्यांक पॅन्क्रियाटीक कॅन्सर. विशेष दूख सोसूं जायनातली दूख बापा. ह्या सगळी तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय यहोवा राफा गूण करणारा देवा, ताका गूण कर बापा. तुजे उथर धाडून तांकां गूण कर बापा. तुजी दैवीक सकत गूण करची सकत धाडून तांकां गूण कर बापा. बापा थोड्यांक विशेष पायल्स, मोला व्याधी, रगत येता थंयसर बापा, तें सोसूंक जायना बापा. थोड्यांक म्हयन्याचो रक्तस्राव रावना, लेकावर ते रगत वचून अस्कत जाल्यांत बापा, एनिमीक जाल्यांत
रगतच उणें जाल्यान त्या कोडीन तेजे कोण हाडांय अस्का जाल्यां बापा, थोड्यांक हाडां कुंब जाल्यान, ऑर्थोपोरोसिस जालां बापा, आनी थोड्यांक हाडांचें कॅन्सर जालां, बोन मॅरो कॅन्सर बापा. कितले कस आसतात बापा तुजी भुरगीं, चड वेळ कस वचून दिनाका, बेगीन गूण कर बापा. थोड्यांक मानसीक पिडा, राती न्हीद पडना, परतून परतून बापा तांकां वय हात धुवचे पडटा, न्हांयचे पडटा, कितलो वेळ नाल्यार तांकां पावना बापा. बापा तांकां त्या ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर तावन बरें कर बापा. पॅरानॉयड आनी सिझोफ्रेनीक विविध तरांच्या मतीच्या शिरांच्या अस्कतकाय तावन तुज्या भुरग्यांक गूण कर बापा, बरें कर बापा. मतीचो उजवाड दी बापा. दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्यान दोळ्यांची दिश्ट दी, कानांत आवाज आयकता वय बापा, वर्टिगो जाल्ल्यांक तांकां बरें कर बापा. बापा बरें कर तुज्या भुरग्यांक, काम नातल्यांक काम फावो कर बापा. ह्या दिसांनी परिक्षा बरोवनची भुरगीं कश्ट जातात बापा, कितलें शिकल्यार उडास येना. आनी थोड्यांक भियान कांपोवन हात पांय कामतात, ताप येता, राती न्हीद पडना, सगळें विसरोन गेल्ल्या बरी तांकां बगता, दोळ्यांक काळोख येता, ह्या ब्लँक आउट जाता बापा, तांकां ब्लॅक आउटूय जाता थोड्यांक. बापा तांकां तूं बरें कर बापा, गूण कर बापा, बरें कर. शिकोवंक तांकां विशेश उमेद फावो कर, आनी जें कितें तांणी वाचलां आनी आयकलां शिकल्यान तें सगळें परिक्षेन बरें करून बरोवन तांणी चिंतल्याचें की चड मार्क्सान हाय डिस्टिंक्शनान पास जावन बरो फुडार आसा करून तांकां फावो कर बापा. चड वायट संवय पयस कर बापा आमच्या तरणाट्यांच्यो. बापा देवातावन पयसरल्यान इगर्जी येनात, मिसाक येनात, पयत पुस्तक वाचिनात बापा. देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडे काल आसात, तसल्या तरणाट्यां खातीर बापा दुखां गळोवन आमी मागता बापा. वेळार तांचें शिकल्या उपरांत बरें काम कर, कुटुंबाक एक आशिर्वाद जाय शंकर, समाजाक आशिर्वाद जाय शंकर, तांणी बरीं कामां करी शंकर बापा. वेळार तांचो बेस स्विकार करी शंकर, रिलिजियस जावंक, याजक जावंक, वेळार तांणी काजर जावंक बापा. तांकां जिविताचो सांगातीन फावो कर, काजर जाल्ल्या भुरग्यांचे देणे फावो कर बापा. बापा आनी कोणा लागीं आमी मागोवंक बापा, तूं आमचो बापूय निगी, तूं आमचो मोगाळ डॅडी पप्पा मम्मी निगी, तूं आमच्या जिविताचो रसनार निगी बापा. सर आमच्या गरजांनी पाव बापा. तुवें आमकां म्हळाय सदां तुमी सर्गींचे राज आनी सर्गींची खुशी आनी सर वस्तू तुमकां हांव वदक सोन दितलो म्हण. वय बापा तुज्या भुरग्यांक सर वस्तू वदक सोन दी. उतर प्रायस्त आसात बापा, तेज्या भुरग्यांनी कुटुंबाच्यांनी सण घालां, अनाथ जाल्यान बापा, अनाथ आश्रमांत आसात, दुसऱ्यांच्या घरा आसात, घर नातलीं आसात बापा. तांकां वेळार तांकां म्हणलें तांचें घर फावो कर बापा. तांकां तांच्या मोगाच्या मनशांनी जतन घे शंकर. घोवा बायलांनी बापा मोस केला, थोड्यांक दगो दिला, साणून घाला. घोवा बायलां मदें माया मोग ये शंकर बापा. भुरग्यांनी आवय बापायचो मोग करी शंकर, विधेय जाय शंकर. आवय बापायनी भुरग्यां खातीर आदर्श सेवेची समर्पीत जिणी जिये शंकर बापा. भुरगीं नातल्या आवय बापाय पासत मागता, वेळार तांकां भुरग्यांचे देणें दी बापा. कोण परगांव वचों आश येतात बापा, तांकां परगांव वचोंक विसा मेळा शंकर, वेळार तांकां पावा शंकर बापा. हर एका तुज्या भुरग्यांच्या गरजांनी पाव म्हण आमी सगळीं सांगात मेळोन बापा. सर्गींची दारां भोडोवन आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भोव मोगाच्यान कशीं आसात तुमी सगळीं? तुमच्या सांगाता मोगाच्यान मागता आसतना थोडे फावटी हांव भोगणांनी भरता, कित्याक दैवीक रेते मंदिरांत सवार जाणां येतात, पिडे आसता, कश्ट जातालीं, तांची दुखां पळयता आसतना म्हाका म्हज्या दोळ्यांनी दुखां येतात. दुखां गळोवन मागता आसतना म्हाका न्हू देव व्हरती आजी आपण विजमितां करता. आज हांगासर एक रेतीर करनासो एक सिस्टर, तिजे कश्ट आयकतना म्हाका बायच दुखां आयलीं. रिलिजसांकी कांय कश्ट उणें आसात म्हणनी सगळ्यांक कश्ट आसात. आनी ती उपरांत हांव हांगासर ऑनलायन देवाचें उतर दिता म्हणटा आसतना ती म्हाका म्हणाली, फादर तुमी कशें थंयसर ऑनलायन केवल कॅमेरा पळोवन तुमी थंयसर रेतेर दितात, देवाचें उतर दितात, ह्या सुवार्ता प्रकट करता, कोणी दिसना न्ही तें म्हूण. हांवें म्हळें भावार्थ म्हळ्यार कितें? हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 11 पयली वळ कितें म्हणटा? हिब्रूज चॅप्टर 11:1. भावार्थ म्हळ्यार बरोवो सोन आसा त्या संगती विशयांत आमकां आसा तो थारो, आनी दोळ्यांक दिसना त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. देखून हांवें म्हळें म्हाका दोळ्यांक कोणी दिसना जाल्यार हांवें उपरांत त्या युट्यूबाचेर वचून पळयता आसतना कितले जाणांनी पळयलां म्हणून थंयसर म्हाका कळटा. 100 हजारांनी थोडे फावटी लाखां वयर लोक पळयता, आनी ताचे पैकी 6 जाणां साक्षी दितात. पिडा गूण जाली, कश्ट जाले, बरें काम मेळ्ळें, प्रमोशन मेळ्ळें, भुरग्यांच्या देण्यांतल्या भुरग्यांचे देणे मेळ्ळे, निराश देदेस्पर जावन जीवघात करता म्हणल्यार तांकां नवो भरोसो मेळ्ळो. वाव, हय भावार्थ म्हजो जें कितें हांवें पळयना तें पळयता म्हणल्यार तसली खात्री. जें कितें बरोवसन आसात लोक देव तांकां फावो करता, बरी भलायकी, सूख संतोश, शांती समाधान, समृद्धी फावो करता म्हणलो तो म्हणली ती तिरासाण, खात्री आनी तिरासाण भावार्थ आमकां दिता. वय मोगाचें न्हू, तुमकां हांव पळयना तरी हांगा थावन हांव पातयेता, तुमी म्हाका पळोवन आसात. आनी 6 जाणांक म्हजी वळख आसा. तुमकां हांव विशेश नामान प्रणाम हांव मागता, आनी सगळ्यां खातीर हांव मागोन आसा. मोगाचें न्हू, म्हज्या खातीर देवी कुल रेतीन मंदिरा खातीर सुवार्थ प्रकट करतल्या समेस्तां खातीर मागा. मोगाचें न्हू, होणा उमेदीन देवाचें राज प्रकट जावन दी, कित्याक संवसाराचें अंत लागीं पावला. संवसार अंत जातलो
आनी सर्गींचे राजान मोगाचे न्हू आमी देवा सांगता सासणाच्या सासणाची येतल्या हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया असलो अनुभव जावच्या खातीर मोगाचे न्हू आयचो वांजेल आमकां म्हणटा मातेवाचो वांजेल 17वा बसर पयल्या वडीतावन मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 1 ऑनवर्ड्स 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुवांक आपणा सांगता घेवन एक उबार दोंगरार होरे विंगड सुवातेर व्हरून गेलो थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो ताचें मुखामळ सुर्या बरीं परजळ्ळें आनी ताचें वस्त्र उजवाडा बरीं धोवें जालें आनी आबळे मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो सोम्या हांगासर आमी आसचें कितलें बरें तुका खुशी जाल्यार हांगासर 3 तंबू मारया एक तुका एक मोइजेक आनी एक एलियाक उरलेले मोगाचें नांव वासिना तुमी पळयत पुस्तकांत वाचा मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 1 ऑनवर्ड्स समी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वय वाकणी तुका क्रिस्ता महिमा तुका समिया जेजू वय तुजें रुपांतर आज आमी नियाळ करता वय समिया तुज्या रुपांतरपणां थंय आसचें सर संदेश आमच्या काळजांत जगोवन दवर आमी ह्या संवसारांत महिमेचें जिवीत जियोंक आमकां तूं फावो कर आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करिज्माच्या दिसांनी म्हाकाचे न्हू उडासोरा पयल्या आयतारा आमी जेजूच्या ताळण्या विशयान नियाळ करता आनी दुसऱ्या आयतारा आमी नियाळ करता जेजूचें रुपांतर म्हणजे आमी निरंतरी ताळण्याचेर जैत वेल्यार आमकांय रुपांतरपणांत भागीदारपण आसा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आतां जेजू त्या ताबोर गुड्यार रुपांतर जालो आनी थंयसर जायते गुडे आमकां वाचूंक मेळटात जेजू दोंगरा वयर सरता गुड्या वयर सरता आनी थंयसर 8 भागींचो सरमाव दिता म्हणजे 8 भागी समिया जेजूचे सर सरमावाचो सारांश कितलें हांव आनी तूं जेजूचे सुवार्ता सुविशेश म्हणटात पळय सुवार्ता आमी वाचता नियाळ करता ते आमच्या जिवितांत ते मांस आनी रगत जाता आमच्या जिवितांत आमी जियेता तितले आमी आध्यात्मीक गुड्यार दोंगरार आमी चडटा मरियमाक आमी म्हणटा आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल माउंट म्हळ्यार गुडो कार्मेल गुड्या वयली मरियमाय आमी म्हणटा कित्याक मरियमाय भाग्यवंतपणाच्या पवित्रपणाच्या परिशुद्धपणाच्या त्या नितळायाच्या निश्कळपणाच्या गुड्याक ती चडली म्हळ्यार ती भौतीक गुड्या चडली न्ही आध्यात्मीक गुड्या चडली आमच्या जिवितांत आमी आध्यात्मीक गुड्याक चडाची दोंगरा वयलो सरमाव आम सकन घेजय तेन्ना आमी ताबोर गुड्या वयर समिया जेजू थंय जाल्लें तें रुपांतर ट्रान्सफिगरेशन तो परजळ ती महिमा आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करतले आनी जेजू ह्या 2 गुड्या मदें सबार पोटी गुड्यांक सोडलो सकाळीं वेग्गी उठोन गुड्या वयर सोडोन ताणें मागणें केलें सांजे न्हिदोवेच्या पयलें गुड्या वयर सोडोन ताणें मागणें केलें परतून परतून सोडटलो न्ही तो भौतीक गुड्याक आपल्या आध्यात्मीक गुड्यार तो सोडटलो रत्नामासातावन वंदोण्यातावन मेकळे जावन संवसारीच्या सर राटावळीतावन मेकळे जावन हरी एका दिसा मोगाच्यान सकाळीं आनी सांजेर एक 5 मिनटाचो वेळ मागण्याक आमी करचोच जावं आनी आमकां मागणें म्हणटा आसतना सडाव जावन आमच्या मती घेवचें आमच्या बापा नमान मरिय सतमंता ती मागणी ही मागणी सकाळची मागणी सांजेची मागणी कुर्सा वाट कोंता सुतेर्स दैवीक सुतेर्स ह्या पवित्र पुस्तकाची उतरां सांगची म्हाका ही मागणेंच भोव बरें अपुरपेचें पूण ह्या सर मागण्याचो ध्येय उडा सर ह्या सर मागण्याचो ध्येय देवाचो कम्युनियन कोमयाव एकवट देवा थंय एकवट इंटिमेसी विथ गॉड समया थंय इश्टागात देवा थंय इश्टागात देखून मागण्याच्या सुरवेर ह्या उपरांत मोगाचें न्हू आनी मिसाच्या बलिदानाच्या अकरेक विशेश जावन मिस जाल्ल्यांच कम्युनियन देवा थंय एकवट असो आमी अनुभव करया आमी दोळे आमचे सगळ्या संवसाराक जावन मेकळे जावन आमच्या काळजाच्या गुंडायंत देवान घाल्ली ती देवाचे सुरपाय देवाचें सारकें म्हणजे देवाचो आत्मो ताचे थंय एक जावया आनी त्या आत्म्यान पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन देवा थंय एक जावया सगळ्या संवसारांत आमी मेकळे जावया देवा तावन आमी आयिल्ले हांव देवा लागीं आमी फाटीं वचोंक आसा हो संवसार शाश्वत न्ही चड दिसनात बेगीनच आमकां हो संवसार सण वचोंक आसा तो सण वेता आसतना ही कूड आमकां व्हरूंक जावची ना पूण त्या कुडीन आमचेर कितले तो प्रभाव घाल आमकां गुलामाक करून घेतला तितलें तें आमच्या पातकाचें गुलामपण आमच्या आत्म्याक एक खत करता आमच्या आत्म्याक आमच्या भितरल्या आमच्या जिवाक तें एक मेळ्ळें जावन तें चिडकाता तातूंत मेकळे जावंक आमी प्रयत्न करचे आनी तें मेकळे जाता आसतना आनी थंयसर रुपांतरपणाचो परजळ महिमा आमची जातली
देखून जेजू कालवार पर्वताचेर थंयसर कुर्सार मरता आसतना संवसार रितीन सगळी ताणें सबाय होगडायली, संवसारी सर सुरपाय ताणें होगडायली, संवसारी सुरपाय होगडायली. पूण थंयसर आध्यात्मीक मनशाक स्पश्टता जेजूची ती आध्यात्मीक सबाय थंयसर परचळटी. देवा बाबा संपूर्ण तरान तो खाल जालो. दोंगरा वयल्या त्या सर्मा वेळार देवाची सुवार्ता ताणें परगट केली. ती आपल्या जिवितांत जियोन त्या ताबोर गुडार तो रुपांतर जालो आनी परतून थंयसर कालवार पर्वताचेर देवा बापाचें मिसांव जारी करन तो कुडीन ह्या संवसारी रितीन संपूर्ण तरान विद्रूप जावन पळय पुस्तक म्हणटा ताचेर दिश्ट घालच्या कसलेच सबाय थंयसर नातली. पूण तसल्या त्या कुर्साच्या निश्ठूर आनी नालिसायेच्या मरणा थंय सयत आध्यात्मीक रितीन दैवीक रितीन तो परजळलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून त्या कुर्साच्या नालिसायेच्या मरणाक तयार करच्या खातीर तो कुर्सा तो त्या ताबोर गुड्यार जेजू थंयसर रुपांतर जालो आनी त्या रुपांतरपणांत म्हाका आनी तुकाय भागीदार करूंक तो आशेता. देखून सांग पावलो हे भयंकर नियाळ करन एक वर्ते सत म्हाका तुका तो उगडापें करता. कोरिंथकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 15व्या वसरांत 50 आनी 50 वळ. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 and 52. हांगासर देवाचें उतर मुखांत्र सांग पावलो आमकां म्हणटा मोगाच्यानो एक गूठ हांव तुमकां सांगता, एक गूठ हांव तुमकां सांगता, आमी सर मरचे ना, आमी सर मरचे ना. वी विल नॉट ऑल डाय, rather we will all be transformed into the likeness of our Lord Jesus. आमी सर रुपांतर जातले. We will be transformed into the glory of Christ Jesus. आमी सोम्या बरी जातले. मोगाच्यानो आमी सोम्या बरी जाय आनी देव म्हाका तुका सोम्या जेजू बरी करूंक आशेता. देखून मोगाच्यानो जेजू आपल्या मोगाच्या शिसा सांगता तो ताबोर गुडो चडता. जेजू मोगाच्या शिसा सांगा तो शब्द मोगाच्या शिसा सांगता. मोगाच्यान आमी केवल जेजूचे शीस जाल्या पावना, आमी ताच्या मोगाचे शीस जायचे. जेजूच्या पाटलावदारांक तीन शब्द आसात. Some are called followers, some are called disciples, some are called apostles. पाटलावदार शीस आनी अपोस्टल. कोण पाटलावदार? ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಗೋವಿಂದ सक्कड गेले म्हणून येतात. सक्कड कारकळ फेस्ताक गेले म्हणल्यार सगळे गेले. चड लोक येता म्हळ्यार आनीक चड लोक येता. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಗೋವಿಂದ म्हळ्यार बरी. थोडे केवल एकामेका लोटच्या खातीर ती येतात, आंग भांग आपडच्या खातीर. आनी थोडे थिंग काळिंग खावंक येतात. आनी थोडे जाण थंय येयले जेवन खावन गम्माता घालन कोण पुरो आयल्या तांकां पुरो पळोवन सबाय पळोवन येतले आहात. पण मोगाचें न्हू, थोडे मात्र सा लॉरेसाचो अनुभव जोडूंक येतात, देवाचो अनुभव जोडूंक येतात, जिवीत बदलूंक येतात. आनी जो कोण केवल चमया जेजूचो पाटलाव करता तांकां पाटलावदार म्हणटात. दे आर ओन्ली द फॉलोवर्स ऑफ द लॉर्ड. पूण जे कोण ताचे लागशिल्ल्यान पाटलाव करतात आनी समया सांगता रावतात, शिस्तेन रावतात, तांकां शीस म्हणटात. शिस्तेन रावतले शीस. इफ यू वॉन्ट टू बी द डिसायपल्स यू हॅव टू बी डिसिप्लिन्ड. आनी जर तर शिस्तेन समया सांगता रावता, एक दीस नाजाल्यार एक दीस तुज्या जिविताचें रुपांतर जाता आनी उपरांत तूं सुवार्ता परगट करताय, देन यू आर कॉल्ड अपोजल्स. अपोजल्स म्हळ्यार समयान धाडलेले सुवार्ता परगट करचे ते जावन आसा अपोजल. देखून केवल पाटलावदार जावनच राव नाका, केवल शीस जा, शिस्तेचो शीस जा. एक क्रिस्तांव जावन मोगाच्यान आमी शिस्तेचे शीस जायचे. शिस्त नासतना आमकां क्रिस्तांव जावंक जायना. कातोलीक पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे मोगाच्यान ह्या दिसांनी थंय हांगासर वेताना सबार जाण म्हाका मेळ्ळे म्हणटात, हो फादर नमगे आशिर्वाद कोडी. क्रिस्तांव न्हय आसले हिंदुवांचे मुस्लिमां सयत. ಹಾಂ ತನಕ ಪಡೆದ ಫಾದರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಸಂಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಿಶೇಷವನ್ನು ಸಾರ್ತೀರಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಫಾದರ್, ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ऐकताना बरें लागता मगाच्यान, बरें लागलें. इंटरनेट अंतर्जाळाद्वारे बरें लागलां. पूण तशें म्हण मोगाच्यान तुमकां सर तर साध्य जाता केवल घरा बसून हातांत कॉफी काण घेवन इंटरनेटारच देवाचें उतर आयकनाकात, इंटरनेटारचे मिसाचें बलिदान पळयनाकात. ना, जायना. कुंभाराच्या वेळार जीप भायर घालूं येना. ह्याच दिसांनी एक कार हांगासर आयलें देवी कोलरीत मंदिराक, आनी आयलींच कारारत बसल्यान आनी म्हणटात फादर हांगा या, हांव कितें लोबार तेशेनीशी वयतलो. हांव गेलो, म्हाका कळना कित्याक आपयतात म्हण, कारार कोणी पिडेस्त आसा कोणा म्हण चिंतलें हांवें. पळयलें पुरो बरीं आहात, थोडीं तरणाटीं जात. हांवें म्हळें काल जालें
न्ही फादर कुमगार हाडा म्हणे घालनले कुमगार न्ही आमी घरा तुमचे मिसांनी पुरा पळयलें फादर देवी कलरीत म्हाजे मिसांनी पळयलें आतां कुमगाराक आयल्या कुमगार दिया फादर आनी एकली म्हणटा आमी वाटेर पळोवन आयल्या फादर म्हण वाटेर कारार येता आसतना वाटेर तांणी पळयलां आतां तांकां कुमगार जायची मोगाच्यान तसलें आशिस्तेचें जिवीत नाका आमकां घरांत न्हिदून आड पडोवन बाथरुमांत आसतना थंय हांगा आसतना तें इंटरनेटार पळयल्या तक्षण बरेंपण लाभता म्हण चिंती नाकात खंडीत जावन तें बरें जर तर तुमकां इतलें काम आसा जाल्यारय तुमकां देवाचें उतर आयकाचें म्हण बघता काम करता आसतनाय देवाचें उतर आयका पूण मोगाच्यान नीज साक्रमेंत मिसाचें बलिदान असो आमी इगर्जे वचोन देवान आमकां दिल्लें तें देव मंदीर आसा थंयसर देवाच्या भक्तां सांगता भावार्थांचो एकवट आमकां जायसी भावार्थांचो एकवट आमी सर भावार्थ्यान सांगता इगर्जेन बसून थंयसर दिंबियर पडोवन थंय तकली बागावन थंयसर नीज याजाक आमच्या मुखार मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ताजे सांगता एक जावन थंयसर कुमसार जावन कुमगार घेवन मोगाच्यान आमी सारकींच्या राजाक आमी तयार जायची पूण जर तर तुमकां जायना पिडेस्त आसा हुशार ना घरा ना खंडीत जावन तें व्हडनी तुमी घरा पळोवचें पूण मोगाच्यान तुमकां साध्य जाता जाल्यार विशेष देवाचो वैभव आनी महिमा देवाची कृपा अनुभव करचे खातीर इगर्जीवेचेर रावे नाकात मोगाच्यान डोंट मेक इट एन एक्सक्यूज आनी आळसी जाय नाकात मोगाच्यान आळश्यांक देव खाण टळटा हांव तुमकां म्हज्या तोंडांतलो भायर वंगता म्हणटा देव उगडापणाच्या बुकांत देखून मोगाच्यान आमी आळशी जावचें नाका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाच्यान जेजू कितें करता तेका जाणांशी सांग म्हणटा भायर सरा आमी ताबोर गुडो सोडया सकाळीं बेगीन सोडले आतां जाल्यार तुमी इज्रायल गेल्यार ताबोर गुडो तो ओलिव्हे दोंगर दाखयता आसतना थंयसर तुमकां मार्गदर्शक तुमकां सांगता हांगासर वयर वचोंक सुलाबायन जायना आतां एक रस्तो केला जाल्यार रान आसा बोली आसात कांटे झाडां आसात वयर सोडून बारीक कश्ट आनी लगभग 10,000 फीट उबा रावचो तो गुडो त्या इज्रायलाच्या गुड्या पैकी व्हडलो गुडो त्या वयर गेल्यार सगळें इज्रायल थंयसर दिसता चारी कुशीन पळोवयेत उबार जागो आनी जेजू त्या गुड्या सोडलो म्हळ्यार त्या काळार थंयसर रस्तो नासलो ते फातर आसात आनी खांटे झाडां आसात तांची इड्यांतल्यान वचचे म्हळ्यार आंगार तांकां खांटे भरपाले आसतले आनी फातरा धरून वचचे बेगी बेगीन सोडाचे धरता आसतना खंय खंडीत जावन एक 12 वरां जालीं जावंक पुरो सकाळीं बेगीन उठल्यार आनी थंयसर वेता आसतना ताणें केबल त्या जाणांक वयलें कोणाक जाकोब जुआंव पेद्रू जावंक पुरो ते बेगीन उठताले उरलेले आळशी 8 वरां 10 वरां उठतले जेजू बेगीन 6 वरां उठून चलता आसतना हे तिगी जाण आयले देखून मोगाच्यान जेजूक जायते हजारांनी लोक फाटला उतार आसले पूण ताचे पैकी केवल मोगाच्यान 12 जाण मात आपोस्तल 12 जाण आपोस्तला पैकी एक जाण मात जेजूच्या इनर सर्कल ताच्या भित्ते मोगाचे ताच्या काळजा लागशिल्ले जावन आसले म्हणजे मोगाच्या भावा भयणी तुज्या जिवितांत केवल जेजूचो फाटला उतार जाल्यार जायना ताच्या मोगाचे जाया ताच्या काळजाक मोगाचे जाया ताच्या काळजा लागशिल्ले तुमी जाया आनी तेन्ना मात्र जेजूचें रुपांतरपणाचो अनुभव तुमकां जातलो हांवें तरी मोगाच्यान हर एका सकाळीं वचून बोपय सक्रामेंता मुखार वेळ कसून आज हांव सकाळीं वचून बोपय पवित्र सक्रामेंता मुखार पयलें सर पडोवन दिमयेर पडोवन हात वयर करून जायते वेळ मागणें करून बसून अशेंच मागणें करतना एकाच मारा म्हाका एक विशेश उर्जवाड परजळ दिसलो म्हज्या भोंवतणी म्हज्या मुखार आनी थोडो वेळ हांव खंय आसा म्हण जाणा विशेश संतोश आनंद म्हाका अनुभव जालो म्हाका देव आमकां असलो अनुभव दिवंक आशेता संवसारी रितींनी देव आमकां बरो अनुभव दिता काजार जाता आसतना गो बायलां वय एकामेका देव तांकां मेळयता आसतना ह्या एक बरें एक भुरगें जल्मात आसतना संतोश ह्या जिवितांत एक बरें काम मेळटा आसतना कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळटा आसतना ह्या एक पिडा गूण जाता आसतना चिंतनांतले बरी अद्भुत विजमीत जाताना देव आमकां अनुभव दिता पूण अनुभवावर तो अनुभव आध्यात्मीक अनुभव आमकां जायसी आनी त्या ताबर गुड्या वयर सट्टा आसतना खंडी जावन पेद्रू जुआंव आनी जाकोबा बगलें आसलें ह्या जेजू कित्याक काम ना ह्या गुड्या वयर येवन कित्याक मागणें करीत आमकां थंयच घराच मागणें करी येता आसलें न्ही खंय एका रुखामळा सकलांत मागणें करी येता आसलें ना मोगाचें न्हू आमी आमच्या कुडीक दंडवणी दी जंय आमकां जर तर आमच्या जिवितांत कितें तरी बरें तें बरें मोगाचें आमच्या जिवितांत आमकां जंय जोडीचें जाल्यार भुरग्यांनी मोगाचें बऱ्यांतलें बरें परीक्षेन मार्क्स काडीत जाल्यार टीव्ही तावन पयस रावचें हेर खेळां तावन पयस रावन आपल्या शिकपाचेरच ध्यान दिवन ह्या दिसांनी शिका जाय त्या वेळार मात दे कॅन एक्सपेक्ट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स बेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन इन देयर लायफ्स बेस्ट ऑफ फ्युचर इन देयर लायफ्स मोगाचें कितें तरी बरें जोडी जाल्यार आमी कितें तरी होगडायचें पडटा संवसारांत मेकळें जायचें पडटा आनी थंयसर पावलेंच मोगाच्यान पेद्रो जुआंव आनी जाकोबा इतले पुरासाण जाली अय्यो अब्बा म्हणून कळना आसल्यार कितें तांणी बॅगांत हाडलें गेल्लें केलें उदक पियेलें आनी थंयच न्हिदलें अब्बा कोणाक जाय हें म्हण चिंतून कांबळा न्हिदलें तांणी चिंतलें केवल वयर सडचें तें एक व्हडलें एक साधन व्हडलें जैत म्हण चिंतलें ना तें वयर सडल्या उपरांत थंय मोगाचें चड गरजेचें थंय दिंबेर पडलो जेजू आनी हात वयर करूंक लागलो त्या फातराचेर तांणी दिंबी घाली हात वयर करून देवाक ताणें अर्घ आनी होगलाप दिली मोगाचें कुडीक दंडवणी दिली पळय कुडीच्या त्या
कितें म्हणटात त्या दुखीक त्या अशांतीक जेजून लक्ष दिली ना, गमान दिली ना, पूण आत्म्याच्या त्या ताणेक ताणें लक्ष दिली. मोगाच्यान आमच्या आत्म्याच्या ताणेक आमी लक्ष दिवया. आनी थंयसर ताणें हात वयर करून मागणें करता आसतना एकाच परा मोगाच्यान तो रुपांतर जालो. म्हणजे देवाचें रूप परजळाक आयलें, उजवाडाक. वाव, सर्गींचो परजळ उजवाड थंयसर आयलो. मोगाच्यान पेद्रू, जुवांव आनी जाकोब न्हिदेन पिकल्यात अशें पळयता. तांकां खालें म्हण बगना, तांकां कळना ते न्हिदेंत गी, सपनांत गी, न्हीज गी, खालें तांकां कळना. पूण मोगाच्यान तितल्यार थंयसर मोइजे आनी ते एलिया उलोवन आसात. आनी मोइजे आनी एलिया पळयतना ते आनीक विस्मीत पावले. तांकां स्पश्ट तरान समजलें ना. मोगाच्यान आमी संवसारांत मेकळे जाल्ल्या शिवाय आमकां संपूर्ण तरान देवाचो वैभव मोगाच्यान आमकां तो सारको अनुभव जायना, सारको आमकां अनुभव जायना. मोइजे आनी एलिया जेजू लागीं उलोवन आसात. मोइजे उलयता म्हळ्यार नियमशास्त्र थंयसर उलोवन आसा, आनी इतल्यान एलिया उलयता म्हळ्यार प्रावा तेंचें उतर उलोवन आसा. दोनीय उतरां उलयता आसतना देवा बापाचो ताळो आयकलो. देवा बापाचो ताळो येवच्या पयलीं मोगाच्यान थंयसर एक खूप थंयसर आयलें. खूप म्हळ्यार एक मोड थंयसर आयलें. आमकां पवित्र पुस्तकांत मोगाच्यान मोड खूप म्हणटाना पवित्र आत्म्याची सावळी आयली. पवित्र आत्म्याच्या सावळे काल मात्र मोगाच्यान आमकां रुपांतराचो अनुभव जाता. आनी थंयसर बापाचो ताळो आमकां आयकता. हो तूं म्हजो पूत, तूं म्हज्या मोगाचो तुजें तें हांव व्हरतो मानवालां. हाचें तुमी आयका. पळया, कोणाचें आयका? समिया जेजूचें आयकासी. मोगाच्यान आमकां नियमशास्त्र आसा. पोरन्याच्या समेतान जायत्यो संगती आसा. थोड्यान म्हाका विचारचें, पोरन्याच्या समाचे संगती विचार हे सारकें गे फादर? वय, ते सारकें गी न्ही गी. पोरन्याच्या समेतान दुकरां मास्कांचें सारकें न्ही आसलें. नव्या तस्तामेंत आसतना समिया जेजूचें आमोलीक रगत आमकां सर अशुद्धपणान ते नितळ करता. दुकरां मास केल्यार कांय ना जाल्यार म्हाका कळना. तूं काय खायना रावता, केल्यार पातक न्ही, खायना जाल्यार पातक न्ही. पूण कितें गरजेचें? समिया जेजूची सुवार्ता ती गरजेची. हां, तुवें केवल जिवेशी मारिना म्हळ्यार पावना. कोणाक कितें हारे पेद्दा पिशा या तकली सामानांतल्या म्हूण सयत सांगा नाका. वय, केवल व्यभिचार करना जाल्यार पावना. तुजे दोळ्यांचे दिश्टीन सयत नाका जाल्लें पळय नाका, या वायट दिश्टीन कोणाक पळय नाका. तुजें काळीज गरजेचें, तुजें मन गरजेचें. समिया जेजूची सुवार्ता ती तूं आयक आनी त्या सुवार्तेच्या उसवाडान चल. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी उपरांत मोगाचें न्हू पेद्रू म्हणटा हांगासर रावचें बरें. सोमिया येदोळ पर्यंत तो ताका तो मेस्त्री म्हण आपयतालो. आतां ताका सोमिया म्हण आपयलें. म्हणजे ताका देवाचो अनुभव जालो. देवाचो अनुभव जातच मोगाचें आमी बदलता. आमी जाणा त्या पर्वताचेर चडच्या पयलें सोमिया जेजू कुस्स जेजू आमच्या सिमा पेद्रून म्हणलें जावन आसा. सोमिया तुका ते कश्ट येवचें नाका, तुवें कुर्सार मरचें नाका. आतां ताका कळ्ळें जेजू थंय कुर्सार मेल्ल्या ती केदो व्हडलो वैभव आमकां राखून आसा. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 2 वचून 9 बोळ. जे कितें आमच्या दोळ्यांनी पळोवना, कानांनी आयकोना, आमच्या काळजांत रिकोना, ते वर्त्य संगती देवान म्हजे खातीर तुजे खातीर सर्गींच्या राजांत तयार करून दवरल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव एका रेतेरी गेल्लो. ते रेतेरी वेच्या पयलें पाद्रेपान म्हाका विचारलें कसलो विशय गी म्हणून. देखून हांवें येसू विशय दिल्लो. जे कितें दोळ्यांनी पळोवना, कानांनी आयकोना, आमच्या काळजांत रिकोना, तसले वर्त्य संगती देवान आमच्या खातीर तयार करून दवरल्यात म्हणून. देखून पाद्रेपान थंयसर विशय बरयलो, तयार करून दवरला. हो, हांवें चिंतलें की बरें म्हाका कूड तयार करून दवरला, बरें वस्तू तयार करून दवरल्यात. देखून हांवें म्हळें फादर देव बरें करूं, सगळेच वस्तू तयार करून दवरल्यात. तशें न्ही, हांवें देवान म्हणचे खातीर कितें तयार करून दवरलां त्या लोकांक समजच येयी तशें करून तसली शिकवण दिया फादर म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सगळो पवित्र पुस्तक मोगाच्यान आमकां समजयता देवान म्हजे खातीर तुजे खातीर कितें तयार करून दवरलां. आनी तें समजतच सिमा पेद्रू जुवांव आनी जाकोब बदल्ले. आनी सोकास जेजू सांगता गुड्या वयले सकला देवान येतस. उपरांत आमी पळयता जेजू कशें थंयसर परतून आपले मिसां मुंदरशिता, पिडेस्तांक खूण करता, कश्टतरांचे कश्ट हळ करता, सुवार्ता परगट करता आनी ताजे देवान दिल्ले मिसां तो जारी करता. मोगाचें न्हू, म्हज्या तुज्या जिवितांत परतून परतून दैवीक अनुभव हांवें आनी तुवें जोडची गरज आसा. समिया सांगता मोगाचें आमच्या आध्यात्मीक पवित्रपणाच्या शिकाराक चडची गरज आसा. समिया सांगता त्या मोइशेच्या उतरांचेर, नियमशास्त्रांच्या उतरांचेर, एलियाच्या उतरांचेर, म्हणजे पवात्यांच्या उतरांचेर आमी नियाळ करची गरज आसा. पूण ह्या सर व्हरोन पळयचे समिया जेजूच्या सुवार्तेतय आनी महिमे बरीत जिवीत आमी जियेचय. तर मोगाचें आमी दोळे धांपया. भोव मोकळा सर्गींच्या बापा, समिया जेजूच्या रुपांतराचें दर्शन आमकां हर एकल्यां फावो कर बापा. त्या दर्शनांतय आमचें जिवीतच रुपांतर कर बापा. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बरोवन बापा आमी हर एकलीं तुज्या मोगाचे पूत, मोगाचे धुवो आमी तुका मानवाल्या. देखून आमच्या जिवितांत तुवें दिल्लें मिसांव जारी करूंक जावंक पुरो. कुर्साची वाट आमी चलोवंक आसा, कालवार पर्वत गुडो आमी सोडोंक आसा, आमच्या जिविताच्या खुर्सार आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आसा. हें करूंक की बापा आमकां तुज्या कृपेन भर. ह्या प्राचिताच्या काळार चड आनी चड समिया जेजूच्या कश्टांत वांटेली जावन ताज्या जिवंतपणांत ती भागीदार जावंक आनी पुनः
जिवंतपणाच्या वैभवान जियोंक आमकां हर एकल्यां फोव कर. ह्या मागण्यांच्या कार्यक्रमांत वांटेल जातल्या समेस्त तांचेर आशिर्वाद घालून सर तांच्या गरजांनी तूं पाव बापा. आब्बा बापा आयक आमकां सौम्या, पवित्रात्म्या आयक आमकां काकूत आमची कर देवा. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसो, तुमचें सोवें आसो, आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आब्बा बापा आयक आमकां सौम्या, पवित्र आत्म्या आयक आमकां काकूत आमची कर देवा. प्राचीचो सकाळ करिस्माचे दीस तुमकां वत्त्या खुरपेचो काळ आनी आशिर्वादांचो वेळ जावन दी म्हणून हांव तुम्हा समेस्तां खातीर मागना. तुमकां केदाळाक गरज पडल्यार म्हजे फोन नंबर आसा, तुमी फोन करा. ही आमची वेबसायट आसा www.dccmulki.in DCCMULK.in. हांगासर वचून दैवी कलोरेतर मंदिराची ते वेबसायटीचेर त्या अंतर्जाळाचेर तुमकां थंयसर विनवणी धाडूंक आसा. विनवणी धाडियेत. मिसाची त्या सावन दिवंक आसल्या मिसांची त्या सावन दिवयेत. लव ऑफरींग कितेंय तुमकां दान दिवंक आसल्यार दान दिवयेत. हे आमचे व्हिडियो सगळे तुमी पळोवयेत. ह्या वैयक्तीक रितीन आमकां फोन केल्यार थोडे फावटी आमी फोन उखलता. या फोन उखलना जाल्यार तुमचे मिस कॉल आसल्यार संजे भितर हांव तुमकां फोन करतां आनी तुमच्या खातीर गरजां खातीर मागता. आमच्या सर गरजां खातीर मागा. देव बरें करूं.